आई अब्बा घरा येऊन पावलो. आम्ही खंयी वचून ती एक 4 दीस मात्र खुशी जाता. मागिरी एक नमोन बेजारू केन्ना घरा येऊन पावतकी म्हूण दिसता नवे. म्हाकंतू आज भारी खुश जाल्ले. काल पावल हांव हांगा. काल येतना मी संधी जाल्लेले. मिगेल पुतान म्हणलें नाका ना एक दीस रेस्ट घे हाय वच्चेता म्हणून. हांव आयकलेलो ना. ना रे हांव वग्गी रेडी जाता हांव भाय येत रे म्हणलें. जाल्यार आज सकाळ उठयतना चिके चांग दुखी. तशें जावन हांव उठयतना चिके वेळ जाल्ले. हांव भायर सरलो. कोण तें हळें म्हाका निमगीत आसा ती आयली. आनी कसं न्ही थोड्या वेळान तें आमगेल हेगडती. हे कसने भायरी हन्नी उलेल म्हणकी दत्तस मो. हा खंयकीची बाहेर बैसून पट्टांग मारतसत की म्हण. हा कसं म्हण पळयता आईली हाव. हो तुम्ही वे लेट हाव तुम्ही उलेल म्हणकी जाल्ले आनी की वचनीत रे तुम्ही. आत्ता हॉटला वत गो हांव. थंय दुखून हांगा येयल नवे कसले की चिके सुस्तशी दिसले. ताकाची एक 5 मिनिट हांग बसलो आनी हांगे लगी एक चूर पंचादीक केल्ले. तांकां पुरा मिगेल पशी तुमगेल वेरी चिबारी मोगो हळेम खंयी म्हण निमगीत आसा ती. हो होई वे कन्नी परा म्हाका निमगीत आशिल्लींत वे. आयकुच्याक भारी खुशी जाता. हा तुम्ही हॉटला बद्दल वचती ना जाल्यार हांगा बैसती. हा म्हणे तुम्ही हॉटूची तांगे लगी उलया मो. ना सैबिणी हांव हॉटला वत गो. हॉटला वच्चें अशी कितली की मैन जालेल म्हणकस म्हाका. हांव वता तूं हांगे लगी फरडी मारी तें. होई म्हणता म्हाका चिके हांगा दुखी. हांव एक गाडी बसता. अय्याबा बसला पूर जाला म्हाका. अय्याबा हांगा बसले मागिरी आराम जाल्ले. अय्याबा हे प्रयाणय पुरो हे हांगा दुखी पुरो म्हण जाता. अय्याबा पूर धांवन गेला बा. कसं गो तुका पूर दवचे अबा बाबा थंय हरडके म्हणटुवें तूं ते म्युजिकांनी घाललेले तेन्ना तेंचे गो हरडके पुल दिसो डान्स पुरो आसिल मू. तूं उठो नांतकी म्हणलें की हांव त्या नमने करतसील मुगो तूं. आतां पळयला सुस्त काय तुका सुस्त. ओ हो म्हाका बारी बारी सांगता ती. तुम्ही सत्य सांगत पळया त्या म्युझिक ऐकून तुमकां नाचका म्हण दिसनी वे. सत्य सांगका. होई गो म्हाकाय तें म्युजीक आयकून नाचका म्हण दिसील होई. जाल्यारी हांव तुगेल म्हणके तशें पुरा एक नमने हास्य पुरा कर न्ही गो. हांव वाटी दोळ्यान तुका पळयता बसिल्लें. म्हाका तूं तें खुश बघचे पळोवचें एक नमने खुशी जाल गो. हांव अशी किडेलेल गो सैबिणी. कसने वड्डी दोळ्यान तू म्हाका पळयत आशिल्लींत वे. म्हाका की दुसरे बायल मनशांका. अय्यो ना गो सैबिणी ना. हांव तुका पळयत आसिल गो. हांव आनी हांग बसलें म्हणल्यार तूं मिगेल मान मर्याद पुरा हांगेल येद्राक हराज घालची गॅरंटी. वत गो सैबिणी हांव. हांव हॉटला वचून येता जायत वे. तूं हांगेल ओट्टू फरडी मातशें मुखारशी हांव आनी येता. रब्बत मिगेला चिके उरलो न्हू मागीर वचती. हागूर वचत ना चिके रब्बत म्हणटा. हांव आतां हळेमाल हाता सिरकल म्हणू तुम्ही हसतसत वे. हांव तिगेल हाताक आनी सिरकतल न्ही अबा. हांव आतां हांग दुखून वग्गी जुरता. येती तें. आनी हळेमान कसने सांगला री मिगेल वैर कसने सांगला री नमगो नाका ती तें. हें पद्ना पज्जा कसल म्हण तुमकां गोतच नवे. त्यांची नंबिका सो हळेमान सांगील पुरा नमगो नाका ती. हांव तसल मनुष्य न्ही अबा. अप्पट श्रीरामचंद्र हांव. हांव इतले वर्ष गेलो टू बाळवेला मो गोतच नवे तुमका. येत हांव इतें. इते रब्बत म्हणटा. आनी संजे मेळ्ळी गो. येतना पక్కనే वेळ जाल्यार येच्चान काणका. मिगेले फ्रेंड्सर ಒಟ್ಟು ಉಲ್ಲೇನ ಅशी ಸುಮಾರು ದಿವಸ ದಲ್ನವೆ ತಂಗೆಲ್ ಒಟ್ಟು ಉಲ್ಲನ್ ಕೊರ್ನೆತ್ತ ಐತೆ. तू मागिरी वाटराक तची हांगा बैसू नाका. सांज कळोक दल मागिरी भितर वसत ऐतवे. पळयलींत वे तुम्ही. हांव कसने विचारसीत म्हूण सांगून कशी भिवून धांवन गेलींत पळय ते.
हा हांव कुशालच सांगिला बा मिगेल बा म्हण कसन म्हण म्हाका गत नावे अशींची तन्नी हंगा बसला रे मग तुमगेलो आराम दान उल्लच दायना म्हण म्हाका हरडिकेचे केला एक विषय तुमगेला सांगका म्हण हे नाही ते एक हरडीक म्हण नाही अशीच एक हरडिकेन तो कसकसने मिस्टेक करता ती म्हण एक अशीच उलवया म्हण तितल्यांच्या बा तन्नी हंग बसला रे तू कसले गोत्या पुरा तू खंय गेल्या ते जेवण केल्या हे पुरा कसले दुसऱ्यांक सांगका अशी पुरा जोर करता ती तकाची तांको गुरु दावंडेले हांवें वय्या बा हा तुम्ही पुरा सुमार जन हरडिके आयलिंक मो थंय पुरा कितले गम्मत जाल नवे हरडिके फुल दिसो ते एक म्युजिकल आनी चेडवान हड्डान पुरा नांचे भारी गम्मत जाल्ले वय म्हाका पापी हात पाय पुरा हलतसिले म्हाका उठून नंचका म्हण भारी आसतसिले जाल्यारी सांदुकून आमी अशें पुरा स्टेजार आनी वचून नांचून पुरा अभ्यास ना नवे तशी धांवन हांव चिकेची म्हाक्षेली मागिरी हांव पळयतना बाय पेन्शी चढवणे मिगेल पेशी ಹೊಡ್ಡಾಚಸ್ ಕಾಬಾ ತನ್ನಿ ಪುರಾ ನಂತ್ಲಿಂತಿ ತಂಗಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನಿ ಪೊಳನು ಮಗ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿದಲ್ಲೆ ಏಕು ಮೇತ್ಕೋರಿ ಆಮನ್ ಪಳೆಲ ರೇ ಜೊತೆ ಕೊಣೇ ನಾಂತಿ ತಷ್ಟವನು ಅವನು ತರಬ್ಲಿ ವಯ್ಯ ಬಾ ಅಸಲೆ ಹೊರಡಿಕ ಮುಂಜಿ ಮಂಟನ ಅಸಲ್ ಪುರಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದವರ್ತತ್ ನವೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ದತ್ತ ವೈ संचेडवे डान्स करतात आणि प्रायाची मागशी मानतारी पुरा जण डान्स करतात ते एक गम्मत नवे वय्या बा म्हाका भारी खुशी जाले आणि कसं म्हणरी हरडिके दिवस खाण जेवणा ಬಗ್ಗೆ म्हाका चिके बेजार जाले एक ಚೆಲ್ಲೆಲ್ ಹೊರಡಿ ಕೊರ್ಚಾಕ ಆನಮ್ಮ कितले कष्ट भोगताती नवे ते चलडू सानस तंदुकुनु तन्नी दुड्ड वट खर्च सूर करताती कास गांटी घालचे म्हणतात मो तशी काही वरचदत की ते पूरा वरनु हे पूरा मिगेल दुवेल हरडिकेक मे दुवेक शिकोका तिका लायकोन शिकोनु कडे हरडी कोरका तिका बंगार घालका तिका असल कप्पड हाडका अशी ತಂಗೆಲ್ಲ ಆಶೆ ಸೊಪ್ಪನ ಸಂಭ್ರಮ ते तंकाची एक सोपान एक नमने त्यासो त्यांनी पुरा कष्ट करून हरडी करतात वैवे हरडिके दिवस नमन वार खाण रंदप पुरा करतात वैवे ते प्रत्येकंतू तंगल श्रम कितलंसता नवे हे पुरा जेवण बसतेलन आलोचन करका मक्का पैरी 1-2-3 हरडिके गेलेल नवे भारी बेजार दल्ले तशी म्हणू पुरा जन नाही ಕೆಲವು जन कसं करतात गोतस्वे तितला आयटम येत की तितले पूर्ती वडसून घेवचे अर्धंबर्ध खाऊचे आणि पन्नास तशी सोडचे कितले वेस्ट करतात नवे हे चूकी नवे प्रत्येक आयटम अंतू ते घरच्याले श्रम असता नवे तशी प्रोवाइड करू का आमका खंडित अधिकार ना कसले तशी प्रवडो का घेताना आलोचन करका आपण कितले खाता मग कितले खाऊचे दत्ता तितले मात्र घेऊन मागिरी आईल आयटम घेऊचे का नज्ज तेदना त्यांनी कोणेपणी खातात ती वैवे हे तशी नाही कितलास तितले वाडसून घेवचे आणि सोडचे पन्नार बोन तशीची ते हरडी केलेले घरच्यांनी त्यांनी ते सोयरेला गुल्लचक म्हणनी हंगा जेवणकाचे डायनिंग रूमांनी येऊन पळयतना तांक कितले बेजार जात नवे तेंची सकाळांनी पान पुसून चंदकोन जेवल्यारी तांकां कितले खुशी जाता वय्या बा आम्ही इतले पुरा कष्ट पावनु दुड्ड वट्ट करनु मिगेल चरडाल हरडी केलेले काही सार्थक दल म्हणू तांक कितले खुशी जाता नवे ते पूरा जनना पुसून जेवल्यारी तांगेले सुस्तूची अर्ध उणी दत्ती की म्हणू तेल्यारी हे जन अर्थू कोण घेनाती ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಂಬೆಗಶಿ ಯೋ ಏಕ್ दोन ಐಟಮ್ ನೇ आम्ही नित्यांत एक आयटम करचक ह्या नमने परदाडीतात वैवे तशें आसतना तितले आयटम घेवचे नी सोडचे म्हाका ते भारी बेजार जाता हाका तुम्ही कसा म्हणटा ती अशी आलोचन करतना म्हाका अनेक विचार येयले वय रंदप करतनाच नवे आयटमाची के उणी करका मस्त आयटम केले रे खंयचे खावचे खंयचे सोडचे म्हणून कळना तशें पुराची रुची पळोवका म्हणजे आशिकी अभिलाशिकी ते अंतू थोडे खातात थोडे सोडतात ताजी पशी आयटमाची के उणी करका वय हे शके दिसांतू उद्दा पिवन पाट भर नासता आनी तितले पुरा जेवचे जायना तशें आसतना आयटम थोडे उणी करका कोण ते हरडीक गड्ड करका म्हणो आना म्हाका नी आश आसा नवे म्हण सांगतासत मू वय्या बा चेडवाल हरडीक
इतले वेळते कांकी नी म्हणलेतले होई होई चरडवल हरडिके गड्ड कोरका म्हणू सक्कड आनमले घरच्याले प्राश असता ते हाव नाही म्हणा दल्लरी अशी पुरा कोण वेस्ट करची बदला का दुसरं कसं नाही का इडी करूयात मग कसं नाही पुणी एक चंदाय वस्तू आता संकावे त्या कसं नाही ऑनलाईन वे अंतू अंतू मोबाईल अंतू पुरा अंतू मेळत मग तुमका आयडिया पुरा तसं कसं नाही पळोनु त्या प्रदिवी येत तद्न तन्नी त्या घरावरनु हे अमकेल हरडिकेचे ना अमकेल मुंजीचे अशी कसनेची ಹುಡುಗ ಸಂದವರ್ ಗೆತ್ತತಿ हे पन्नार बोर ಮಾಡ್ಚೆ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಜೌಚೆ ಉಡೋಚೆ मक्का अनेक बेजार दल कसं गोतसवे एक हरडिके वचून आम्ही वत्तासिलिंती ते एक मार्गामध्यंतू एक बंबुण बायला चरडुव जवಣ್ಣಾಶಿ ಒದ್ದಾಡಿತ ಸಿಲಿಂತಿ ಮಕ್ತ ಸಿಲಿಂತಿ ತನ್ನಿ ಮಕ್ಚಿ ಪೊಳನು ಮಕ್ ದೋಳೆ ಉದ್ದ ಇಲ್ ಗೊತ್ತಸ್ವೆ ಕස්සನ ಬಹೆ ಏಕ್ ಕಡೆಂತೂ ಕಾಣ್ ಜವಣ್ಣ ತಾನ ಮನೆ ವೇಸ್ಟ್ ಕರ್ತತಿ ಅನೇಕ ಕಡೆಂತೂ ಜವಣ್ಣ ನಾಶಿ ಜನ ಒದ್ದಾಡಿತ ಸತಿ ಕස්සನ ಬಾಹೆ ಮುಂದಿಸ್ಲೆ तशी डावनू हावी इतलं प्रथम सांगला बा हा संगीलंतू कसनेची चढून दल्लरी अथवा उल्लेल कसनेची चूकी म्हणून दिसलरी माफी करती ते दल्लरी संगील एक विचाराची आलोचन करती तुमगेला अनिसिके अभिप्राय दयविಟ್ಟು कमेंट्स ಅಂತ ತಿಳಿಸಿಯತಿ मक्का एक नमने हाव लेक्किले चूकीकी ना सम्मकी अशी मक्का एक मक्का अर्थकोन घ्यायचा कळता हा कमेंट्स ಅಂತ ತಿಳಿಸಿಯತಿ ते कोण ते गुल्ल मिळेल वे मग निमगी तसती मक्क ते गुल्लल खब्बर कळर कोप येतात हा म्हणी तिगेलगी केद्दे उल्लो चरज म्हणू लेकला लढाई वे लढाई ना बा लढाई कसं नाही दायनी मग तिजेरी भारी कोप येला ती अशी कोरचनच जसिले कसन म्हणू तुमक फाई सांगता आता वेळ मस्त दल्ले अंग बैसून अंग एक नमन दुखी सुधारसून घेनो फाय मिळतं तुमका इथे आणि हा संगील विचार पुरा मना घेयती कसने चूक असल्यारे माफी कोण दियती तशीची आमगेल व्हिडिओ मस्त मस्त लाईक शेअर सबस्क्राईब करचक विसर नका ती इथे हा म्हणी तुमका फाय मिळता इथे